पळे हांव सर्वेस्पराची साकन आनी तुज्या उतराप्रमाणे मुजते जावं. लुका सवांचील अध्याय 1 वाक्य 30 आनी 8. मोगाच्या भाव बिन्यानो, आज सगळ्या पवित्र सभेक व्हडा संतोषाचो आनी दबाचो दीस. कित्याक आज सगळी पवित्र सभा मरी निष्कळंक मातेची दबाची परब आचरण करता. देवान सगळो संसार रचलो आनी मनशाक ह्या रचनेचे शिखर जावन रचले. मनशाक स्वातंत्र्य दिले आनी मनशाक सर अधिकार दिलो. पूण आमी पळयता मनीस देवाच्या कुशीक अविधेय जाता आनी अशे मनशाच्या अविधेयपणा वरवीं संवसारांत पातक येता. आनी ह्या पातकांत येवेचो पात्र महत्वाचो जावन आसलो, कित्याक येव देवसराच्या उतराक ती भुलता आनी अशे ती भुलल्या उपरांत पातकाक ती गुलाम जाता आनी तिच्या अविधेयपणा वरवीं संवसारांत पातक भितर सरता. आनी ह्या पातकांत पडलेल्या मनशा कुळाक सगळ्या संवसाराक सुटका दिवंक देव आशेत आसलो. आनी ह्याच खातीर पाप कथनांतल्या आपल्या पुताक ह्या संवसाराक धाडूंक पाप कथनांतली आवयक तो सोदून आसलो. आनी अशें अन्नाच्या कुशव्यांत पाप कथनांतल्या ताच्या पुताच्या आवयक मरेक आयच्या दिसा म्हणजे डिसेंबर 8 तारखेर तो गर्भसंवर्षण करता. आनी हे फेस्त इगर्ज मातेंत आदीं जारी आसले. पूण ह्या फेस्ताक सुरवात पाप साहेब पियूस 9व्यान 1850 डिसेंबर 8 तारखेर हे फेस्त जागतीक मट्टार संभ्रमूंक जाय म्हूण आपल्या पत्रा मुखांतर ताणें आदेश दिलो. आनी अशे मरी निष्कळंक माता ही दबाची परब पवित्र सभेन संभ्रमूंक आरंभ जाली. आनी आयच्या ह्या दबाची फेस्ताच्या दिसा आमी नियाळच्या वांजेलाचेर आमी थोडा नियाळ करया आनी मरेची महिमा, मरेची देख, मरेची ससाय, मरेचे वर्तेपण समजूंक आमी प्रयत्न करया. आयच्या वांजेला प्रकार आमी पळयता मरेच्या जिणेची सता. पयले जावन आसा मरेच्या जिणेची सता. गाब्रिएल बडवो एलिझाबेथीक आपलो संदेश द्या उपरांत एलिझाबेथ गर्भेसावन 6 म्हयन्या उपरांत मरेक तो दिश्टी पडटा. आनी मरेक जेजू विशांत वा जेजू तिच्या कुशिवान सलमोनच्या विशांत तो खबर हाडून येता. आनी त्या टायमार मरेक जुजे लागीं करार जालो. मरियेक आंवकवार चेडू आनी त्या टायमार तांच्या संप्रदाया प्रमाणे एक पटी चेडो वा चेडू करार जाल्या उपरांत ताणी सुमार 1 वर्सभर म्हणसर तशेंच आसले. आनी अशें म्हणटा आसतना मरी एक आंवकवार चेडू जावन आसले आनी देव ह्याच आंवकवार चलयेक गाब्रिएल दुता मुखांतर आपल्या पुताक ह्या संवसारांत हाडची बरी खबर तिका तो हाडून येता. दुसऱ्यान आमी पळयता मरियेच्या काळजांत भिरांत. मरियेक वाडलेले चेडू आनी गाब्रिएल दूत तिका म्हणटा, नमान कुरपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे सांगता आसा. आनी ही उतरां आयकून मरी सगळीच भियेता आनी ताका सवाल विचारता, हो कसलो नमान? आनी थंगसर आमी पळयता मरी थंय एका नमानाची भिरांत जावन आसली. आनी तिसऱ्यान आमी पळयता मरियेच्या मतींत आश्चर्य. जेन्ना गाब्रिएल दूत तिका हो संदेश घेवन येयल्ल्या वेळार मरी ताका विचारता, हे कशें घडचें? आनी गाब्रिएल दूत तिका म्हणटा, देव तुजे थंय आश्चर्य करतलो, देव तुजे थंय मिलाग्र करतले आनी अशें पवित्र आत्म्या वरवीं तूं देवाच्या पुताक गर्भ संभोवतले आनी अशें ताका ह्या संवसाराक हाडटली. आनी मरी ही देवाची महिमा, एक देवाची वडविकाय, एक आश्चर्यशें जावन आपल्या जिवितांत ती स्विकार करता. आनी निमाणे जावन आमी पळयता मरियेचे आत्म्याचे समर्पण. मरी आंवकवार जावन आसली आनी सुदैव समाजांत एका आंवकवार चलयेन काजरा पयले गर्भेत जाल्यार तेका पात्रावचे आनी इतर संप्रदाय वा आमी म्हणटा तेका त्रास दिवचे परिस्थिती आमी पळयता. आनी जाल्यारय मरी ते सगळे गुमान करिना. तिका करार जाले जुजे लागीं. भोवशा अशें घडल्या उपरांत जुजे दुबावूंक फुरो जावं दी सगळी समाज तिच्या विरोध आसून फुरो. पूण मरी हे सगळे आपल्या मतीन दवरनासतना एकाच उतरान देवाच्या उतराक खालती मान घालता आनी म्हणटा,
आपले हांव सोम्याची चाकण तुझ्या उतराप्रमाणे मुझे ते सांग. आणि ह्या मरेच्या खालत्यापणाच्या जबाबे मुखार आज आमचे जिवीत ह्या दबाजेक फेस्ता मुखार नियाळत असतना थोडी सवालां आमच्या मुखार आमकां आमी विचारली. पयले, मरयेचे निष्कळंक गर्भी स्वभाव हांव कशें समजता? मरी पाप खत नासतना गर्भ संभवली आणि पाप खत नासतना ताच्या पुताक तिने ह्या संवसारांत जल्म दिलो. तर हो एक घोट हांव कशें समजता? दुसऱ्यान, मरयेच्या समर्पणांत हा म्हज्या जिणेंत कसलें लिसांव शिकता? आनी एका उतरान सांगचें जाल्यार म्हजें जिवीत हांव देवाक कितल्या मटार संपूर्ण तरान समर्पून दितां. आनी तिसऱ्यान, कशें हांव साल्वासावाच्या योजनांत मरेचो पात्र संवसाराक हांव परगट करता. तर मरेचें जिवीत आमकां सोमेस्तांक एक मेन फावट सांग आनी हो नियाळ अखेर करूंक सांत आमरोजाचें उतरां हांव तुमच्या मुखार दवरतां. तो म्हणटा, मरी पाप खत नातली आंवकार मात्र न्हय, पूण देवाच्या कृपेन तिका सर पातकाच्या खतांत हांव सुटका दिला. मरी कृपेन भरली, तीच मरी आमकां कृपेन भरूं आनी अशी आमी देवा मुखार भागी जावं. तीच मरी आमकां आपलो आशिर्वाद दिवं. आमेन.